सुरविले मागणे. मुगाळा बापा, तुझ्या पुता जेसूक आम्हा सर्वांचे भाचावे खातीर ह्या संवसारांत धाडलोय. तो मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आमच्या पातका खातीर ताणें कस सोंसले आनी कुर्साचें मरण ताणें स्विकार केलें. अशें आम्हा सर्वांक सुटका लाभयली. हे कुर्सा वाटेचें भक्ती पळोवन आयच्या दिसा आमच्या पातकां खातीर आमी आदारताव. ह्या मुखांतर आमच्या कुटुंबा जिवितांत समाधानाचें देणें लाभय. हे मागणें आमी करताव तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमीन. भोगोस सौम्या पातका म्हजी भोगोस. भोगोस सौम्या पातका म्हजी भोगोस. पयलेच दिसांव जेसूक मरणाचे फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव येसुमिया जेसू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बेगीन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. प्रधान यासकांनी आनी राखवल्यांनी ताका पळयतच खुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. मोगाळा जेसू, तूं रायांचो राय आनी आमचो सोडवंदार. म्हज्या स्वार्था वरवीं तुका मरणाचें फर्मान मेळ्ळें. हांवें तुजो मात्र मोग करूंक म्हाका शिकय. सुमिया काकूळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. दुसरेच दिसांव जेसूच्या खांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव येसुमिया जेसू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बेगीन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्ण खाली केली. मोगाळा जेसू, तुज्या घायेल्ल्या खांदार हो बारादीक कुरीस हांवें वावयलोय. हे सगळी घडले म्हज्या पातकां खातीर. हांव म्हजी पातकां रडतां आनी म्हाका ह्या पातकांतावन सुटका दी म्हणून परातून मागता. सुमिया काकूळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. म्हजो शिसांव कोणाशेता आपणाकच इन्कार करूं दी. खुरीस आपलो खांदार घेवन तो पाटल्यान म्हज्या येवं दी. खुर्सातय हांव पातयेनी दवरता. पिडे शिडेन कसता दुकान हांव कुर्साक पटलून धरता. तिसरे दिसांव जेसू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव येसुमिया जेसू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बेगीन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. पळया हो म्हजो सेवक. हो म्हजो विंचून काडलेलो. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. तो बाप मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकोंक दिवचो ना. मोगाळा जेसू, सगळ्या मनशा कुळान केल्ल्या पातकां खातीर तूं पडलोय. सैतानाच्या सर्व बंदड्यांतले म्हाका सुटय आनी फुडें वचोंक म्हाका धैर्य दी. सुमिया काकूळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. चवथेच दिसांव जेसू आपले दुखेच मायेक पळयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव येसुमिया जेसू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बेगीन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. वटसुऱ्यानो, दिस्त घाला आनी पळया. सर्वेश्वराच्या क्रोधाच्या दिसा ताणें म्हजेर धाडलेल्या कस्तां सारके दुसरे कस्त आसात काय? मोगाळा जेसू, मरयेन तुजे कस्त स्विकार केले
आनी तुका फाटिंबो दिलो. मरिये परी हांवें हेरांच्या कस्तांत वांटिली जावं आनी तुजो मोग तांकां दिवंक म्हाका शिकय. सुमया काकूळ आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय आमच्या काळशान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे विस्तार दर्या सारके काळे तुजे कंतिनानी दुकार माये बोडलात सगळे निबराकला सोस्ताय घडयेन घडयेन सातोकीचे बलये माये पाप सालांते माये मोगाड रडो नाका पटलामची पळे नाका प्राचित आदारणामी सांडून पातकी जिणी भुसय तेल्यावन तुका. पंचवेस्ते साव सिरन सोसिमाव जेसूक खुरीस ववंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेसू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या पवित्र क्रुसा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. सिरनगार सिमाव आल्सेंद्र आनी रूफ हांचो बापय नाडांतावन ते वाटेर आपल्या घरा फाटी वेतालो आनी ताका तांणी जेसूचो खुरीस ववंक बोळ केले. मोगाळा जेसू म्हज्या जिवितांत हेरांच्या कस्तांत वांटिली जावन तांचे कस्त हाळू करूंक म्हाका कृपा दी. देखून म्हजे थंय काकुळत दाखोवचें काळीज रस. सुमया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय आमच्या काळशान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे समेस्ते साव वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेसू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगीन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कोणेंच ताची परवा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखीचो मनीस तो खस सुसून अनुभव आसलेलो. जांचे मुखार आमी आमचे तोंडली पळयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपरवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलेलो. देवान मार दिवन सतायलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. मोगाळा जेसू तुज्या बापान म्हाका ताच्याच सारक्यासो आनी स्वरुपायेचो कर्ण रचला आनी पवित्र आत्मो म्हाका दिला. सर्व खोट्या संगतींतलो म्हजो आत्मो धुवन काड आनी म्हाका बचाव कर. सुमया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय आमच्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे म्हज्या ल्हाना भावान कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणी कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. सतवेस्ते साव जेसू दुसरे फावटी क्रुसा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेसू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगीन क्रुसा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलेलो. देवान मार दिवन सतायलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो. आमच्या फातकाक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेले ख्यास्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या घाया वरवीं आमी बरी जाल्या. मोगाळा जेसू म्हजे अस्कतकायेचेर आनी सर्व कश्टांचेर जैत भरूंक म्हाका बळ दी. बऱ्या संगतीचो मोग करूंक आनी वायट सोडूंक म्हाका कृपा दी. सुमया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय आमच्या काळशान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 8वें साव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बसयता
आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेसू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बेगीन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. वडयेक लोकां समूह जेसू फाटल्यान वेतालो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडताल्यो आनी विलाप करताल्यो. जेसून तांचे कुशीन घुंवून तांकां सांगलें, जेरुसलेमाच्या धुबानो, म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा पासत रडा. मोगाळा जेसू, म्हजे अस्कतकाये वरवीं हांव सलबलां. हर एक पावटी सुखाचें जिवीत मात्र हांव जियोंक आशयतां. असले परिस्थितींत सर्गींचें रास सोदूंक आनी म्हज्या फातकां खातीर रडो म्हाका करपा दी. समिया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. जेसू सोमिया आता पातकार रडता, जिणी बदलो खंडीत निश्चय करता. भोगच म्हाका जेसू, तुजी काकुळत मागता. पातका म्हजी आयच्यान सोडता, खंडीत सोडता. नवें दिसांव जेसू तिसरे पावटी कुर्सा पांदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेसू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. आमी सगळीं शेळयां भशेन शिंपडोवन गेल्ल्या. हर एकल्यान आपापली वाट धरली, पूण आमी समेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेश्वरान ताचेर घालो. ताका निस्तुरायेन चलयलो तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी, लव तासतेल्या मुखार व गच्च रावतेल्या बकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मोगाळा जेसू, तुजें उदारपण अपरिमीत रितीचें. असलें उदारपण म्हज्या जिवितांत खेरांक दाखोव आनी तुवें शिकयलेली शिकोवन जियोवंक हांव सुकोवन पडला. म्हाका तूं बोगसाणें दी. समिया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. धामेच दिसांव जेसूचे आंग वस्तर काडून ताका विनगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेसू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. शिपायांनी जेसू कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां खान गेली आनी तांचे 4 वांटे करून एक एक वांटो घेतलो. तसो दोगलो वयर तावन सकला मनासर शिवोन नासतना एक सारको विणल्लो. म्हजी वस्त्रां आपणा मदें ते वांटतात, म्हजे मस्तायकेचेर ते चीट घालतात. मोगाळा जेसू, तुजें आंग वस्त्रां वोडन खाडन तुका विणगो केलो, पूण तुजो आत्मो विणगो करूंक कोणाकच जालें ना. म्हज्या जिवितांत म्हजी आनी हेरांची कोड पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणून सदांच लेखूंक आनी आत्मो पवित्रपणी सांबाळूंक आमकां करपा दी. समिया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. जेसून आमचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले विकरावन मोगमोसो केला. ताच्या अमोलीक रगतान दिला बोगसाणे, ताच्या जिणये मोरणात सर्गींचे जिणे. 11वें दिसांव जेजू कुर्सार केळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेसू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बेगीन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जशें मोइसेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तबळ ताका सतमांतल्या हर एकल्याक साक्षणी जिवीत लाभतलें. मोगाळा जेसू, तुवें म्हाका तुजो इश्ट म्हणून आपयलाय. हांवें म्हाकाच तुका समर्पण दीम आनी तुजो पाटलाव करूंक तूं सदांच बुलो दिताय.
आयच्या दिसा हांव तुजे कुशेक संपूर्ण खाल जाता आनी म्हजें जिवीत तुका समर्पिता. समिया काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे 12वें दिसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये समिया जेसू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगीन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजून परत्यान व्हडल्या तळ्यान बोब मारली आनी प्राण सोडलो. मोगाळा जेसू, म्हजे खातीर तूं कुर्सार उमकोळ्ळोय आनी बापा लागीं म्हज्या फातकांचें बक्षणें मागोवन दिलें. म्हज्या फातक्याची काकुळत कर, म्हाका गूण कर आनी म्हजी सडवण कर. समिया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे जय तुका सडवण दारा, जय तुका कुर्सा जेसूच्या, जय तुका सडवण दारा, जय तुका कुर्सा जेसूच्या. 13वें दिसांव जेजूची कूड देवून मरयेच्या हुस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये समिया जेसू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगीन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासांचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो ओतलो आनी आपणे तोपलेल्यांचेर ती नदर घालतली. एकाच भुरग्या पासून लोक रुदान करता तशी ती ताचे पासत रुदान करतली आनी मालगाड्या पासत लोक रडता तशे ती ताचे पासत रडतली. मोगाळा जेसू, तुजी निर्जीव कूड मरयेच्या हातांत आसा. मरये परी सर्व अस्कत जाल्ल्या मनशांक आनी असहायक परिस्थितींत आसलेल्या तुज्या लोकांक हांवें स्विकार करूं आनी तुका समर्पण दिवंक म्हाका शिकय. समिया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे 14वें दिसांव जेसूक निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये समिया जेसू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगीन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. झुजेन एक सणाचें लुगाट मोलाक घेतलें. जेजूक ताणें कुर्सा वयलो देवून त्या लुगटान गुटलायलो आनी खडपांत पकोरल्या एका फोंडान ताका दवरलो आनी सामातेच्या तोंडाक एक शिळा लोळयली. मोगाळा जेसू, म्हाका तुजी विशेष कृपा लाभय. तुज्या पुनर्जिवनपणाचेर फात येनी दवन जियेवंक म्हाका शिकय. समिया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे तूं सौम्या भरभोत्सो, तूं सौम्या भद्रत्सरो, रक्षक तूं धैर्य दिवचो, चिडयेक सुशांत जय दिवचो. क्रिस्त आमच्या पासत खालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. मोगाळा जेसू, ह्या कुर्सा वटेच्या भक्तीपणा वरवीं तुज्या कस्तां आनी मरणाच्या जिविता विशीं हांवें नियाळ केलो. ह्या मुखांतर म्हज्या पातकांचें बक्षणें तुवें लाभयलें. काकुळदारा जेसू, म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये तुजी कुशी पाळूंक म्हाका कृपा दी. अशें सासणीक जिवीत सोडूंक ह्या संवसारान फावो ती तयाराय करूंक म्हाका आदार लाभय. आमेन. पापसाहेबाचे राद्या पासून आमी मागया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजे कशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास अशें आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या शिताव तशें आमची पातकां बगोश आनी आमकां दाणलेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सेम तुजे संगता श्री आम तदून सुदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेसो भगवान मरिये दबा शमय अम पप्यांका तिरमती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वता आमेन. नमान तुका पवित्र कुर्सा
नमान आमच्या मोगा गुरदा नमान कुर्सा सैते बोता नमान कुर्सा आमच्या सौम्याच्या